अटल सेतूच्या उक्तावणाक वर्स जालें। म्हयन्या भितर पुलाच्या फोंड्या पणजे फाट्याचें काम जातलें म्हूण त्या वेळार सांगिल्लें, मात वर्स गेले तरी काम सोंपपाचें नांव घेना। पुलाचो फाटो येरादारीक बंदूच, काम खंय अडकलां पळयात। अटल सेतूक केंद्र 290 कोटी देणे, 101 कोटीच आयले। केंद्राचे पैसे सरकारान GSIDCक दिलेच ना, सुत्रां सांगतात। कॉमन किटीत आयिल्ले पैसे पगार नित्याच्या खर्चाक कड्डिल्ले। केशी उपरांत बिल पेमेंटाक कळाव जाल्ल्यान काम थंड पडलें। L&Tन अटल सेतूच्या कामाचेर घाल्ल्या 51 कोटीची डॅमरेज क्लेम। बिलांची पेंडन्सी सध्या कमी जावन 26 लाखांचेर पावल्या। मदल्या काळात बिलां पडनाशिल्ली, सध्या 26 लाखाची पेंडन्सी। GSIDCची सुत्रां सांगता ते प्रमाण अटल सेतूच्या फोंडे पणजे फाट्याचे काम निमाणे पावण्यार। पुलाच्या त्या भागाचे काम 98% जालां। फेब्रुवारात उरिल्ले काम जातले। काम सोंपले काय फाटो उक्तो। सरकार पुलाच्या फोंडे पणजे फाट्याचेर मोडटा 53.14 कोटी। RCC राफ्ट वॉल, एक्सपान्शन जॉइंट, लायटीच्या खांब्याचे काम चल्लां। क्रॅश बॅरियर, एंटी कार्बोनेशन पेंट, हॉट मिक्साचे काम चल्लां। प्रुडंटान सायटीर वचून कामाचेर नजर मारली। 10 कामगार सायटीर दिसतात। स्ट्रक्चरल काम जालां, बारीक सारीक कामां, फिनिशिंग चल्लां। पणजे वटेन पुलाचे देवणेर जोड रस्त्याचे काम चल्लां। इतलेशे काम सोंपोवन पूल येरादारीक सुरू करपाची चिन्नां दिसनात। अटल सेतूचेर सरकारान आतां मेरेन 546 कोटी मोडल्यात। केंद्र सरकार 290 कोटी दिवपा आशिल्लो, केंद्रान पावयल्यात फक्त 101 कोटीच। गोय सरकारान नाबार्डा कडच्यान 462 कोटी रीण घेतला। मदल्या काळात सरकारान जमता तशी बिलां पावयली। निमाणो फाटो तडीक लायता म्हणल्यार आवा शिवा करून म्हयन्याचे जाले वर्स, अजून धडगत ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।